जेन्ना राष्ट्रपती गोंयांत येता तेन्ना एक प्रोटोकॉल आसता आनी विरोधी पक्ष फुडारी ह्या नात्यान म्हाका तो प्रोटोकॉल पाळचो पडटा आनी तो हांव पाळटलो. ताच्या भायर हांव कितूनच भाग घेवचो ना म्हण विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत उलयला. RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट. एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन राष्ट्रपतीचो प्रोटोकॉल म्हणून आसता. राष्ट्रपती जेन्ना राज्यांत येता, गव्हर्नर जेन्ना कोणी येता तेन्ना एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑल्सो पार्ट ऑफ दॅट टीम. तितलो प्रोटोकॉल हांव पाळटलो. ताजे भायर हांव खंयच्याच हाका पार्टिसिपेट जावपाना. राष्ट्रपतीक रिस्पेक्ट दितलो कारण तो आमचो देशाचो राष्ट्रपती. हांव फक्त राष्ट्रपतीचो जो कितें पार्ट आसा तितलो प्रोग्राम हांव अटेंड करता. राष्ट्रपती बाकीचे हांव कसले हाका बाकी सगळे प्रोग्रामाचे काँग्रेस बॉयकॉट करता. नाही, बाकीचे प्रोग्राम ताणी कसले म्हाका वचून आज पर्यंत म्हाका प्रोग्राम येवना. टू बी फ्रँक, फक्त म्हाका मेसेज आयल्या की जेन्ना राष्ट्रपती इनॉग्रेट करतलो 60th एनिवर्सरीचें फंक्शन ताजेर त्या वेळाचेर म्हाका एक 3 मिनटां काय 4 मिनटां स्पीच आसा आनी हांव राष्ट्रपतीच्या बरोबर वयर आसा इतली म्हाका मेसेज आयली. ऑफिशियल मिनिट टू मिनिट प्रोग्राम किंवा ताचो एक्चुअली प्रोग्राम म्हाका वचून येवना. ओवरऑल काँग्रेस ह्या प्रोग्रामाचे बॉयकॉट करतले. काँग्रेस राष्ट्रपतीचो प्रोग्राम बॉयकॉट करतलो. बाकीचे प्रोग्राम पळय आसा कल्चरल प्रोग्राम थंय आमकां दिसता की आयच्या अशा परिस्थितीन जेन्ना गोंयकार त्रासांत आसा तेन्ना हे प्रोग्राम अशा पद्दतीन करपाची गरज ना.